जेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टरान आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान जेन्ना कॉल केला आनी सांगलें अशें सिच्युएशन आहा कितलीशींच वर्सां जाले ह्या लोकांचे गांवार घरां ना टोटल 545 घरां सगळीं आनी म्हाका दिसता ती रेग्युलरायज जावपाक जाय जाल्यार खूब पयलीं आतां पळय इतलो ते कित्याक पेंडींग उरली केन्ना केन्ना आमच्या बोर्ड मिटिंगेक जेन्ना येता तेन्ना आमी कोण एप्लाय करना आनी कोण फुडें सरना म्हणून आमी ते तशेंच दवरता जेन्ना आमच्या मिनिस्टरान फोन करून म्हाका सांगलें बाबा हे सिरियस इशू आहा आनी करपाक जाय तेन्ना आमी आमचो एंटायर प्रोसेस हावजींग बोर्ड आमचे ऑफिसर्स सगळे कामाक लागलेले आहात आनी बेगिनात बेगीन हेंची घरां कशी दिवपाची तें आमी आतां बसोन डिसायड करतले आनी जाता तितल्या बेगीन तेची घरां तेंच्या नांवार करून दितले. बरी गोष्ट जाली सगळी आमचे जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा आमचे दाबोळचे MLA आसा माऊंट गिरिनो त्यांनी हावजींग बोर्डाची मिटींग कॉल केलेली आणि त्या मिटिंगेक गोवा हावजींग बोर्डाचे चेअरमॅन जी दारोकर आपयल्ले त्यांच्या ऑफिसरांक आपयल्ले म्युन्सिपालिटीच्या ऑफिसरांक आपयल्ले कावन्सिलर लोकल हांगसर म्हाका आपयल्लो आनी हांगसर जे हावजींग बोर्डान समस्या आसा ती घरांची नांवां नासली कितले तेंप जाला आतां जेन्नाच्यान म्हाका दिसता लागीं 1970च्यान ही घरां आसा हांगसर आजून पर्यंत नांवां जावनासली ती लिगलायज करपा लागून ही मिटींग आपयल्ली आनी तो प्रोसेस कितें आसा तो सरान सांगलो डिफिकल्टी खूब आसा पूण सरान तेजें कितें योग्य तो तोडगो काडून ही घरां तुज्या नांवार करता लेकीन हांगसर जायते म्युन्सिपालिटीचे वर्कर्स आसा लागीं लागीं 70-100 सुमार वर्कर्स आसा म्युन्सिपालिटीचे आनी ते हांगसर काम करता दीस राबता साफ सफाई करता आनी तांकां घरां पयलीं दिलेली EWS स्किमी अंडर गोवा हावजींग बोर्डान तेन्नाच्यान आतां पळयता तेंच्या नांवार अशी घरां जावना थोडी सबली जाली आसा पूण लोक हांगसर रावता म्युन्सिपल वर्कर रावता म्युन्सिपालिटीचे भरपूरशे आसा जे तेंचे भुरगीं आसा वर्करांची भुरगीं ती बीन रावता हांगसर आतां फॅमिली व्हडली जायत वयता आनी तांकां घरां ती पावना ताका लागून सरान असो डिसिजन घेतलो की सगळीं घरां हांगसर जी हावजींग बोर्ड आसा निवाड्या 2 कडेन आसा हांगसर एक लास्ट स्टॉपार आसा आनी हांगसर आसा संतोशी मात देवाडे ती सगळी लिगलायज करपाची तो प्रोसेस जो आसा स्टार्ट केल्लो आनी कांय समस्या आसा ती आपूण ती तोडगो काडटलो शिवर सांगला सरान हांगसर जे माऊंट गिरिनोचें काम केलें आसा हावजींग बोर्डान ते वांकडे गरजे आसा कारण हांगसर टॉयलेट नासलेले ते टॉयलेट बांदून दिले आसा GSRच्या जे CSR इनिशिएटीव तेंचे अंडर ताका लागीं 1 करोडाच्या वयर तांचो खर्च जाल्लो तो तेणी हे केल्लो आसा तसोच आतां जे मेंटेनन्स कॉस्ट आसा तो ते घेतलेले आसा आतां जायती जी समस्या आसा ते सुटाव करपा लागून माऊंट गिरिनो हेच जर फुडें सरता जाल्यार आनी बरी गोश्ट आसा म्हाका दिसता लोकांनी ताका सपोर्ट करचो. वर्सां हो विशय तसोच आसा आज हांव आभारी आसा आमचे माननीय चेअरमॅन हावजींग बोर्डाचे जी दारोडकर हांगा येयल्ले आसा आनी ते प्रयत्न करता ही घर कशी लोकांचे नांवान करून दिवपाची. हांगा जायते डिफिकल्टीज आसा म्युन्सिपालिटी कडेन सावन NOC मेळना मागीर ते टावन प्लॅनिंगा कडेन वचपा जाय वेगळे वेगळे एजन्सीज गव्हर्मेंटाचे इनवॉल्व आसा. म्हाजें एकूच म्हणणें इवन आमी लास्ट टायम हांव हावजींग बोर्ड मिनिस्टर आसतना आमी डिसिजन घेयल्लें एन्क्रोचमेंट तरी जाला एटलिस्ट ओरिजिनली तांकां जे प्लॉट अलॉट केल्ले ओरिजिनली जी घरां तांकां अलॉट केल्ली ते तरी तेंचे पेपर हातीन दिवन दी तांकां कांयच सुविधा मेळना घरान रावन 40 वर्सां मायज ते लोक थिंगा रावता 30 वर्सां मायज रावता आनी तेंच्या नांवार मेळना तेंचे जावना जाल्यार कितें फायदो. आनी हे सगळे म्युन्सिपल वर्कर आहा ते बरा साफ सफाई ते करता आमची सिटी क्लीन दवरपाक आख्खे वाठारान स्वच्छता की और बडो जे आमचे माननीय प्रधानमंत्री सांगता हे तरी आमी साकार करतले तेंची मदत जायच पडटा आमकां आनी तेजेरूच तेंचे प्रॉब्लेम जाता तितले आमी बेगीन सॉल्व करपाक प्रयत्न करतात. ताका लागून बाबजीत आरोलकर हांगा पावल्ले आसा.